नमस्कार. गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. पुलिसेन चालीक लायल्या बीट सिस्टम 24 वरांत सगळ्यात नदर. ह्या सप्तकांत क्रायम रेट वाडलो, मात चडश्यो केशी सुटल्यो. गुन्यांवांत भायले गोंयच्यांचे प्रमाण 50-50. काय राजकारण्यांनी पदाचो गैरवापर करून जमनींचे झोन बदलले, कोट्यांनी रुपया जोडले. टीसीपी मंत्री विश्वजिताचो आरोप. 240 पानांचो बेकायदेशीर कन्वर्जनाचो रिपोर्ट. लोकांक फटोवन एटीएम कार्डा वरवीं चोरी करपी 4 जाणांची टोळी म्हापसा पुलिसांचे तावडेत. लोकांची 8 एटीएम कार्डां तशेंच 55 बनावटी कार्डां जप्त. धर्मांतर विरोधी कायद्याचेर भाजपातच मतांतरा. मुख्यमंत्री धरून काय आमदारांचो तेको. माविन म्हणटा धर्मांतरांच जायनात. गोंयांत आयतारा भलायकी केंद्रांनी टिका उत्सव. बुस्टर डोस घेयात, मुख्यमंत्र्यांचो उलो. भलायकी मंत्री म्हणटा प्रत्येकान कोविडाचो शिष्टाचार पाळचो. पणजे पाट्यावयल्या सेंट्रल लायब्ररींतली एसी पेड्ड्यार. दुर्मिळ पुस्तकां पेड्ड्यार जावपाची भिरांत. कला संस्कृती संचालकान दिली परिस्थितीची कबुली. भायल्यान येता ते सगळेच दूध पिवपा सारखे नासता म्हणटा पशुपालन मंत्री सुभाष शिरोडकार. डेअरीचो इशू जाग्यार घालता आनी भायल्या दुधा कडेन पळयता. ह्या दुधाचेर खंय बंधन घालचेच पडटले. आणि मोदी सरकाराच्या 8 वर्सांच्या कार्यकाळ पुर्ती निमतान गोंयभर सरकाराच्यो कार्यावळी. बीजेपीचे आमदार फुडारी केंद्रीय स्किमी विशीं करतात जागृती. मुख्यमंत्री म्हणटा लाव घेवचो. राज्यात जावपी क्रायमाक लागून पुलिसेन बीट सिस्टम चालीक लायल्या. दीस रात गुन्यांवांचेर आळाबंद घालूंक पुलीस काम करतात. ह्या सप्तकांत राज्यात क्रायम रेट खूबच वाडलो, मात दुसरे वटेन पुलिसेन चडश्यो केशी सोडयल्यो. चडशा गुन्यांवांनी आरोपी भायले. गोंयच्या आरोपींचो आंकडो पळयल्यार भायले 65%, गोंयचे 35% अशें प्रमाण. चंदगडच्या भुरग्यांक लुटपाच्या प्रकरणांतले 6 आरोपी भायले. हो अपवाद सोडल्यार आरोप्यांचे प्रमाण 50-50 जाता. राज्यात जावपी गुन्यांवांतले चडशे आरोपी भायले म्हूण मुख्यमंत्री म्हणटा. ह्या सप्तकांतल्यो केशी पळयल्यार भायले आनी गोंयचे हे प्रमाण 50-50 जाता. वेगवेगळ्या तरेचे गुन्हे वाडटा ते पळोवन पुलिसेन बीट सिस्टम चालीक लायल्या. 24 वरां सगळ्या पावंड्यार काम करता, सगळे कडेन नजर दवरता. ह्या सप्तकांत पुलिसेन चंदगडच्या भुरग्यांक सगळ्या तरेची पॅकेज दिवपाच्या नांवान लुटपी टोळयेंतल्या 3 चलयांक धरले. ते आदी 3 तरणाट्यांक धरिल्ले. प्रकरणांतले 6 आरोपी भायले, नेपाळचे. ह्या सप्तकांत अपहरणाच्यो एकार एक केसी पुलिसांनी क्रॅक केल्यो. अल्पवयीन चलयांक फुसलावन तांचे अपहरण करपाचे 3 प्रकरणांत पुलिसांनी आरोपींक धरले. 30 मायाक वास्कोचे चलयेचे अपहरण करपाच्या प्रकरणांत युपीच्या 20 वर्सांच्या जाफर कादरीक धरलो. फातोड्ड्या अश्यो 2 केशी घडल्यो, त्योय पुलिसांनी सोडयल्यो. एका केशीत नेपाळी, दुसरे केशीत केरळी नागरिकाक धरलो. वास्को पुलिसांनी फेक टीसीक धरलो. 24 वर्सांचो शिवानंद चव्हाण ह्या युपीच्या तरणाट्याक धरलो. राज्यांत घडपी क्रायमांत भायल्यां बरोबर गोंयकारूय तितलेच वांटेकार आसात म्हूण कांय घडणुको पळयल्यार दिसून येता. कोलवाळे पुलिसांनी कोकेन आनी गांजा सयत जेल गार्ड इब्रामपूरच्या संजय वरकाक कोलवाळे उखल्लो. आनी एका ड्रग्साचे केशीत म्हापशा डांगी कॉलनीत रावपी मूळ पश्चिम बंगालांतल्या मासूम रेहमानाक 1300 ग्राम गांजा सयत धरलो. ह्या दोनूय केशीत पुलिसांक कोणे तरी टीप दिल्ली. केप्यां वाठारांत तांब्याच्यो मडक्यो हांडी चोरपी 2गांक पुलिसांनी धरले. विजय जलीगिरी सांजुजिदे आर्यालचो जाल्यार रामसिंग नेसाय कोंबाचो. कुडतरे काकान आपल्या 13 वर्सांच्या पुतण्याक 35 मीटर खोल बांयत वडयलो. तो सोंपलो अशें समजून घरा गेलो. पुतनो वाचलो आनी काका मडगांवचो मोती डोंगरावेलो बसवराज काकीक पुलिसेन उखल्लो. आपल्या कंपाउंडांतली फुलां काडली म्हूण कोयत्यान खुली हल्लो करपाचें प्रकरण आसगांवां घडलें.
या प्रकरणात पोलिसांनी डेजमंड आल्वारिसाक अटक केल्या, जाचेर हल्लो जाला तो असलम मर्चंट सिरियस इंजर्ड जाला. कोलवाचो बंधुतांत्रिक रमाकांत नायकाक पुलिसेन 14 वर्सांच्या चलयेर बलात्कार केला म्हूण अटक केला. बाबाच्या नादाक लागून चलयेची वाट लायली म्हूण चलयेची आवय पुलिसांच्या ताब्यांत आसा. काणकोणच्या सविता माळीच्या खून प्रकरणात पुलिसांनी ताच्या घोवाक अजय माळीक धरला. सुमार म्हयनोभर तपास केल्या उपरांत पुलिसांनी केस सोडयली. म्हापशा ब्रेस्तारा फातोड्यार एकल्याक तिगांनी लुटलो. जमनीत हवेत पिस्तुलान फायरिंगूय केली. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी माडेल थिवी अन्साबादच्या तिगांक उखल्लो. जेम्स सोजा कडच्यान पिस्तूल जप्त केले. ताचे बरोबर आशिल्ले विनायक सोमजी आणि विलियम्स रॉड्रिग्स पुलिसांच्या तावडेत सापडले. मडगांवां एका कन्स्ट्रक्शन सायटी वयल्यान 2 मोबायल चोरपाचे प्रकरणूय पुलिसांनी सोडयले. होली बादशाह मुल्ला ह्या दाबोळच्या आणि असलम कलयगर ह्या वास्कोच्या तरणाट्यांक धरलो. फातोड्या पुलिसेन स्कूटर चोरीचे प्रकरण सोडयतना थंयच्या एका अल्पवयीन भुरग्याक धरलो. नव्यो केसी सोडयतनाच पुलिसांनी ओल्ड गोंयांत गळ्यांतली सरपळी चोरपाचे प्रकरण सोडयले. दुसरे वटेन म्हापशा पर्वरे वाठारांत तोतिया पुलीस रस्त्यान वचपी बायलांची भांगरां चोरपाक लागल्यात. तोतिया पुलिसांचो हो प्रकार पुलिसांक सतायता. स्केच आणि मोटारसायकलीचे चित्र पुलिसांनी सगळ्यांक धाडला, मात अजून मेरेन कांयच प्रोग्रेस ना. वास्को बायणात 60 वर्सांच्या कायतान डिसोजाक ताच्या बरोबर भोंवपी एकल्यान मारलो. ही केसूय अजून सुटूंक ना. तशेंच राज्यांत हालीं जाल्ल्यो घरफोडीची प्रकरणांय अजून क्रॅक जावंक ना. हे कांय अपवाद सोडल्यार पुलिसांनी चडश्यो केसी सोडयल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काय राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या पदाचो गैरवापर करून गोयच्या जमनीचो झोन बदलून कोट्यांनी रुपया जोडल्यात म्हण टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेचो आरोप. तो खंय असल्या राजकारण्यांची नावां एक्सपोज करून तांचेर कारवाय करतलो. ओपीडी सस्पेंड केल्ले तातूंत खंय बरेच वेव्हार मेळ्ळ्यात. 240 पानांचो रिपोर्ट तयार आसा. येता ते टीसीपी बोर्ड मिटिंगेत खर निर्णय घेतले म्हण विश्वजितान शिटकावणी दिल्या. गोंय राज्यांत नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप, गजाल लँड, मार्शी लँड्स, मॅनग्रोव्स, टेनंटेड लँड हे व्हायलेशन ऑफ लँड रेव्हेन्यू कोड ह्यो सगळे एरिया आमची कमिटी आमचे कडेन चर्चा बोर्ड मिटींग जातली, तेजेर चर्चा जातली. पूण 240 पानांचो रिपोर्ट ऑलरेडी तयार जाल्लो आसा. कांय लोकांनी पदार आसतना ह्या लोकांनी जमन्यो विकत घेतल्यो, तेजो बी रेकॉर्ड आमचे कडेन आयला. आनी त्याच बरोबर रेकॉर्ड थंय जमन्यो विकत घेवन ते जमन्यो जाय तशे कन्वर्ट करून कोट्यांनी न्हू हजारांनी कोट्यांनी रुपया कमयल्ले आसा. जायते लोक म्हाका प्रयत्न करता, म्हाका मेळपाक मेळना कोणाक. जे कितें करतले ते नियम कायदो and this law will take its own course and go to its logical end to expose people who have used public office for personal gain. Now, की काय खंयचे लिडर कोण हे लोक, काय लोक कशे टेनेंटेड लँड हाचो गैरफायदो घेवन त्यांनी कन्वर्ट करून काय कडे कमर्शियल केल्या, काय कडे सेटलमेंट केल्या. हांव एक आयज तुमकां जनतेक सगळ्यांक आश्वासन दिता. आमी फुडल्या बोर्ड मिटिंगेन आमी जनरल डिसिजन घेतले की खंयचे आयज पर्यंत जे ओडीपी सस्पेंड जाल्या, ह्यो ओडीपी जे सस्पेंड जाल्या हेजेन लक्ष कमिटीचे आमी सांगला की दवरात की सगळे टेनेंटेड लँड, सगळे मॅन्युप्युलेट करून डॉक्युमेंटेशन केल्ले लँड, सगळे नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप्स ते सगळ्यांनी जाय तशे पेपर दिल्ले आसा. आमी आतां रावल्या फक्त इतल्याच खातीर की कमिटी आमी अपॉइंट केल्या. ती कमिटी जेन्ना आमकां रिपोर्ट दितले ती कमिटीचे पूर्णपणे आमी बोर्ड मिटिंगेन चर्चा करून आमी त्याच दिसा आमी डिसिजन घेतले. म्हाका दिसता ह्या म्हयन्यात तुमी पळयतले की आमी गोवा सेव्ह करपाक, गोवा प्रोटेक्ट करपाक आनी गोंयचे ओरिजिनल जे कितें कॅरेक्टरिस्टिक्स आसा ह्यो मेंटेन करपाक आमी ह्या तरेचे निर्णय घेतले. लोकांक फटोवन तांच्या एटीएम कार्डांतल्यान पयशे चोरपी 4 जाणांची टोळी म्हापशा पुलिसेन धरली. ही टोळी जाणट्यांक एटीएम वापरपाक मदत करता अशें दाखोवन तांचे एटीएम कार्ड आनी पिन नंबर घेवन आपल्या अकाउंटांत पयशे ट्रान्स्फर करताले. तांचे कडच्यान लोकांची 8 एटीएम कार्डां आनी 55 बनावटी कार्डां जप्त केल्या. There were a set of 3 or 4 young men who appeared to be similar in all the cases, who had entered the ATM along with the victim, and they tried to divert the attention of the victim, and then by diverting the attention of the victim they would exchange the ATM card of the victim with some other ATM card and keep the real ATM card with themselves, the ATM card of the victim, and they would make transactions using the ATM card.
So in Mapsa alone, 1.5 lakh rupees were transferred from the ATM card of the victim, which was stolen from the ATM. They are all in custody now. Their interrogation and further questioning is going on. We have recovered 8 ATM cards which seem to be belonging to victims, and around 55 other ATM cards which they were using for exchanging with the real ATM cards. And we have also recovered 2 POS machines which they were using to swipe the ATM cards and transfer money to their own accounts. So this is how they were operating. So those POS machines have also been seized, and we have frozen the bank accounts to which the money was being transferred. So our focus right now is on ensuring that we can bring some relief to the victims. गोंयांत वादग्रस्त धर्मांतरां जातात आनी ताच्या आड खर कायदो जाय म्हण आमदार मंत्र्यांची मागणी जाता. मात बीजेपीचो मंत्री माविन म्हणटा धर्मांतरां जायच नात. दुसरे वटेन पुलीस शिवोलेच्या 5 पिलरच्या डॉमनिकाची पाळामुळां उस्तितात. धर्मांतरणाचे प्रकार गोंयांत जावचे न्हय म्हण खर कायदो हाडपाची मुख्यमंत्र्याची तयारी. ताका आमदार मंत्र्यांचो तेंको, मात माविनाचो मातसो वेगळो सूर. गोंयांत धर्मांतरां जावंक दिवचो ना म्हूण मुख्यमंत्री उलयल्लो. ते उपरांत ताचेर विरोधी पक्षान टिका करून धर्मांतरां जायच ना, सीएमान दाखोवची म्हूण चॅलेंज केल्ली. रोखडेच पुलिसांनी वादग्रस्त धर्मांतरा खातीर 5 पिलर्साच्या डॉमनिकाक अटक केली. तो भलायकेचें कारण दिवन जामिनार सुटलो खरो, मात पुलिसांनी कडक बंदोबस्त दवरून चवकशी सुरू केल्या. गोंयांत सामाजीक शांतिकाय पेड्ड्यार जावची न्ही म्हूण धर्मांतरा आड खर कायदो जाय म्हूण मुख्यमंत्री उलयल्लो. आमचो काही लॉन त्या प्रमाणे अमेंडमेंट किंवा नवीन लॉ सुद्दां हाडचो पडलो आसत जाल्यार फुडल्या असेंब्लीन अशा पद्दतीचो लॉय जो आसा पळय हो हाडचो पडटलो. आनी गोंयांत अशा पद्दतीचो धार्मीक सलोखो दवरपा खातीर सरकार सदोदीत कटिबद्ध आसतलें. कन्वर्शन जाता हे सगळ्यांनी प्रूव केल्लें आसा. तुमी मिडियान ताचेर चड प्रूव केला आमचे पेक्षा, आनी हें बंद जावपाकूच जाय. आनी हें जर बंद जावना लोक कायदो हातांत घेतले आनी खंयचेरय जातले. मुख्यमंत्र्यान जें कितें सांगलां तें बरोबर आसा. एके वटेन बीजेपी सरकार धर्मांतरा आड खर कायदो काडपाक सोदता, मात माविनाचो वेगळोच सूर. I don't think so. See, first of all, we should rake up this controversy. When there are no conversions taking place, I don't think it was a one-off case of one particular person. I think law will take its course. So why we should break our heads and bring it in the public domain and cause confusion in the. Do you think anti-conversion bill has to come up in Goa? What is that? Anti-conversion bill has to come up in Goa? There are various opinions being expressed. What is your opinion? We will take a very considered view. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत आयतारा भलायकी केंद्रांनी टिका उत्सव दवरला. 60 वर्सां वयल्यांनी दुसरे वाशीन घेवन 90 दीस जाले आसत जाल्यार बुस्टर डोस घेवचो म्हण मुख्यमंत्र्याचो उलो. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे म्हणटा केशी वाडटात. गोंय ट्युरिस्टीक स्टेट तेन्ना प्रत्येकान खबरदारी घेवची, कोविड शिश्टाचार पाळचो. येता त्या 5 तारखेक वॅक्सिनेशनचे प्रोग्राम व सगळ्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरांनी खूब मोठ्या प्रमाणात आमी स्पेशल कॅम्प दवरलेले आसा. ज्यांच्यांनी आपलो दुसरो डोस घेवन 9 म्हयने पुराय जाले तांच्यांनी वचून आपलो बुस्टर डोस घेवचो. 60 वर्सां वयले फ्रंटलायन वर्कर्स, तुमी सुद्दां येता भितर, हेल्थ वर्कर येता, फ्रंटलायन वर्कर, ह्या सगळ्या जाणांनी आपलो येता त्या 5 तारखे दिसा आयतारा आपलो बुस्टर डोस मुद्दामून वचून आमच्या नियर बाय प्रायमरी हेल्थ सेंटराचेर घेवचो. सगळी कडेन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आसा. मुद्दामून तुमी सगळ्यांनी हाचो खूब मोठो अवेरनेस करचो, कारण बुस्टर डोस घेवपाची तितकीच गरज आसा. जेका दुसरो डोस घेवन 9 म्हयने पुराय जाले तांणी बुस्टर डोस घेवचो. कोणी पयलो डोस घेवना जाल्यार तांणी पयलो डोस घेवचो. कोणाचो सेकंड डोस उरला जाल्यार सेकंड डोस घेवचो. परत एकदा सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात जागृताय करपाची गरज आसा. वॅक्सिनेशन हे कंपल्सरी आसा. वॅक्सिनेशन सगळ्यांनी मातशें घेवचें ही रिक्वेस्ट. आयज आमच्याकडे कदाचित एक 200-217 पेशंट्स कदाचित वाढू शकता. आम्ही पळयता की 5 राज्यांत वाडपाचो ट्रेंड दाखयता, पूण आमी सगळ्यांनी सेफ रावपाची गरज आसा. आयज तुमकां सगळ्या म्हाजे भाव भयण, आमचे सगळे ज्येश्ठ असे सिटिझन्स आनी सिनियर सिटिझन्स, तुमकां इतलीच विनंती की केन्नाय कितें आयल्यार काल हांवें पळयलां की केंद्र सरकाराच्या माध्यमांतल्यान सेक्रेटरी हेल्थान सांगला की टेस्टिंग करपाची गरज, म्हणून
केन्नाय कसले तरेचे सिम्पटम्स कोल्ड केन्ना केन्ना सिम्पटम्स येना पण तुका एक विचित्र अशें फिलींग जालेले बॉडी दुखपाक लागली आनी वेगळ्या तरेचे सिम्पटम्स येवंक लागले जे नवे आमचे व्हेरियंट्स येवंक लागल्या तुम्ही फक्त कोविड टेस्ट करपाक काय हरकत ना आयजचे दिसा आयज तुम्ही स्वता सेल्फ टेस्टिंग करू शकता आनी सादी गोष्ट आयज सेल्फ टेस्टिंग बी योग्य आहा ते सेल्फ टेस्टिंगाचे किट हांवें स्वता वापरल्या आनी हेच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही वापर करून तुमकां सेफ प्रत्येक मनीस सेफ रावपाची गरज आहा. घेऊया कमर्शियल ब्रेक फयत प्रुडंट. पणजे पाट्यावयल्या सेंट्रल लायब्ररीतली दुर्मिळ बुकां पेड्ड्यार जावंक शकतात अशी परिस्थिती कारण लायब्ररीतले चडशे एसीत चलनात. दुर्मिळ बुकां बरी उरपाक जाय जाल्यार ती एका थारावीक टेम्परेचरांत आसपाक जाय मात एसीत चलनाशिल्ल्यान गरमेन ती बुकां पेड्ड्यार जावपाची जाणकारांक भिरांत. कला संस्कृती संचालकय परिस्थितीची कबुली दिता. पणजे पाट्यावेली ही सेंट्रल लायब्ररी. हांगा 15व्या शतकासान आशिल्ली दुर्मिळ पुस्तकां आसात. लायब्ररीच्या 4थ्या ते 6व्या मळार ही सामकीच महत्वाची आनी दुर्मिळ पुस्तकां आसात. मात थंय एसी ना. एसी नाशिल्ल्यान पुस्तकांक मार बसपाक लागला. संवसारीक पावंड्यार अशा लायब्ररींनी ठरावीक टेम्परेचर आसूंक जाय म्हूण प्रमाण आसा मात हांगा अशें ना. आदली ग्रंथपाल मारिया रॉड्रिगीस प्रुडंटा कडेन उलयली. So it's very important that in the present circumstances we maintain uniform temperature for the books. This is what is done everywhere in the world. 6व्या माळ्यार पत्र्यांक लागून वातावरण गरम आसता. The 6th floor where the books have been transferred of this 16th century books and other old books and rare books, many rarities are there, what I would call bibliographical rarities, they are there without any protection. There was never the AC, independent AC for that floor. Let me tell you frankly, never. It was supposed, the AC was supposed to go from the 5th floor to the 6th floor. That was the management of the AC. You know, that. Then the protection for those books from the patra, the zinc sheets which are there on top, and the false ceiling, is just I think a layer of grass. There's nothing. So can you imagine the heat? And how they will be damaged. I don't think they will have a long life in the present circumstances. एसी मॅनेजमेंटाक बिल्डिंगेचो डिझायनूच खंय सारको ना. So it's not possible to and not possible for readers to work in a building which has been designed or redesigned, I would say, or never designed for fully AC. इतिहास अभ्यासक म्हणटा हांगा 15व्या शेंकड्यांतली बुकां आसात. एसी नाशिल्ल्यान गरमेन अशा पुस्तकांची शाई पेड्ड्यार जावंक शकता. This humidity can kill the books. The heat can make the ink come out. Rare books section is on the 4th floor and those books and very fragile documents are kept on the 5th and 6th floor. And it is just below the patras that are there. And that is a place that requires maximum cooling because the heat is going to make the ink on those old books. Here we have got books from 1540, 1570, 1508. We have got books from there. We have got rare books and these are unique copies. लायब्ररी पुरायपणान एसीयू कंडेन्सर पेड्यार जाल्यात ते घालतले. कला संस्कृती संचालक सांगता. All of you know that Central Library is fully AC. And since these are the big instruments or condensers, so many big condensers and almost 10 years has been completed and the lifespan of the ACs is almost not more than 10 years as they are saying, the companies are saying. We are just going ahead with the purchase of condensers for which we have done the procedure. In due course of time we will get the fully AC in the system. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आणि साहिल मांद्रेकार. मोदी सरकाराच्या 8 वर्सांच्या कार्यकाळ पुर्ती निमतान गोंयभर सरकाराच्यो कार्यावळी गरिबां खातीर केंद्रीय येवजण्यो आसात तांचो लोकांनी लाव घेवचो.
बँकांनी वा सरकारी स्टॉला वयली फॉर्मां घेवन ती भरची म्हण मुख्यमंत्र्याचो उलो. गोंयभर बीजेपीचे आमदार फुडारी ही कार्यावळ दवरून लोकां मदीं केंद्रीय येवजण्या विशीं जागृती करपाक लागल्यात. आणि ह्यो सगळ्यो स्किमी नो युअर स्कीम ह्या आमच्या पोर्टलाचेर बद्दल तुम्ही वचात. 121 योजना आसा. तुम्ही आमच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर, म्हाका दिसता आमच्या तालिगांवांनी खंय तरी आसतलें जे कॉमन सर्व्हिस सेंटर आसा, तुमकां सगळ्यो फ्री ऑफ कॉस्ट, म्हणजे फक्त जे पयशे भरपाक जाय तितकेच भरले वता ते तुमकां करून दिले वता. आणि म्हणून तर आमी सगळ्यांनी ह्या सगळ्या योजनांचो फायदो घेवपाक आपलो आज जे 12वी शिकलेले भुरग्यांचे नो युअर स्कीम हाजेर चल, तुका फुडली तुजी स्कॉलरशीप सुद्दां खंय मेळटली, म्हणजे तूं खंयच्या स्किमीक एलिजिबल आसा ते सुद्दां तुका नो युअर स्कीम ह्या पोर्टलाचेर कळटा. 8 वर्सां जाले ते सगळे जाले अशें म्हणना, आमकां टायम लागतलो. 50 वर्सां राज्य केल्ले काँग्रेसीन देशा भितर कितें केलें लोकांक खबर आसा. आनी 8 वर्सांन खुबशे डिफरन्स जाल्ले आसा आनी खुबशे बदल जावपाचो आसा. आज हो कार्यक्रम जे आज आख्खे गोंयभर 40 मतदारसंघात हो कार्यक्रम वेगळे वेगळे कार्यक्रम पार्टी म्हणून आमी करता. 70% सबसिडी आसत जाल्यार 25% भरल्यार मेळटा. अशे पद्दतीन सुद्दां स्कीम ज्यो एडसोर्स केल्ल्यो त्याचो लाभ आज आमकां शेतकऱ्यांक मेळत आसा. मशिनरी बरोबर कम्युनिटी फार्मिंग आसली. कम्युनिटी फार्मिंग म्हणजे सगळे ग्रुप करून एकठांय करून सगळ्यांनी ज्यांना शेती व्यवसाया कडेन वळप, तेजे खातीर सुद्दां 90% सबसिडी सगळे कम्युनिटीक, जावं ते SC ST आसतले, OBC आसतले, जनरल कॅटेगरी आसतले, सगळ्यांक त्या अंतर्गत ती सुद्दां स्कीम आसली हाचो लाभ मेळटा. ह्या सगळे स्कीमी बरोबर ह्या थोडक्यात एक स्किमीचो उल्लेख केल्लो आसा, ताका लाभ जाय. दहशतवाद संबंधी सकाळी उठना फुडें पेपर पळयताले, आज खंय गोळीबार जालो आनी कितले लोकांक मारले हे पळोवपाक पळय. फाटले जवळ सादारणशे वर्स 2 वर्सां पळयले जर जायत, दहशतवादा संबंधी एक आमचे काश्मीर सोडले जर जायत, बाकीच्या प्रांतांनी एक सामके सुरे अशें वातावरण आसा. भायल्यान येता ते सगळेच दूध पिवपा सारकें आसताच अशें ना. पयलीं डेरीचो इशू जाग्यार घालता आनी मागीर लॉंग रनाचो विचार करून भायल्यान येता त्या दुधा कडेन पळयता म्हण पशुपालन मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयलो. भायल्यान येता त्या दुधाच्या रेटी विशीं कागाळी आसात. भायल्यान येता त्या दुधाचेर बंधन घालचेंच पडटलें आनी आपूण तें करतलोच म्हण सुभाषान स्पश्ट केलां. भायल्यान जें दूद येता पळय न्ही, त्या दुधा संबंधी थोडेशे कितें म्हणटा अशें एब्यूज आसा ऑफ रेट. पूण पळय इन द लॉंग रन ऑफकोर्स डेरीचो विशय पयलीं सॉर्ट आवट करता आनी इन द लॉंग रन हें भायल्यान सुद्दां दूद येता पळय न्ही, तें सुद्दां आमकां खंय तरी ताचेर बंधन हाडचेंच पडटलें. ते रेटीचेर इवन क्वॉलिटी भायल्यान जें दूद येता तें लक्षांत घेयात, तें सगळें दूद सारकें प्युअर आनीक वर्थ कन्ज्युमींग आसता अशें ना. ताचेर आमकां मातशें थोडेंशें लक्ष घालचें पडटलें आनी आय वील डू इट. दाबोळे आणि मोपा एअरपोर्ट दोनूय चालू उरतले. दाबोळेचो आमदार मॉविन गुदिनोन परत एकदा स्पश्ट केले. मोपा विमानतळाचें उक्तावण 15 ऑगस्टाक जातलें. एअर ट्रॅफिक वाडिल्ल्यान दोनूय एअरपोर्ट गरजेचे म्हण तो उलयला. दाबोळे एअरपोर्ट खंय सारको करपाक आतां मेरेन 700 कोटी मोडल्यात. गोंय ट्रेडिंग हब करपाक खंय सरकार वावुरतले. Of course, people had a doubt that whether we will continue with W after MOPA becomes a reality. Previously, we spent about 450 crores. Now, demolishing the old arrival and departure, old part of the airport, we are spending another 250 crores. So, totally 700 crores. You mean to say these 700 crores which are being spent and 500 of them have already been spent is for nothing to keep the airport closed? It cannot happen. We are in tune with reality. You will see it happening. Both airports will become an SCT because, as you know, because of naval restrictions, we have seen sometimes when they want certain slots to land at that particular time, those slots are not available because it is also a defense airport. So, those during that particular time, people will be able to go to MOPA. And nowadays, people are going in the morning and coming in the evening. You have seen this new thing happening. It has been happening for quite some time, but there was a slight hindrance because of the restrictions imposed by Navy. With MOPA coming up, that restriction will go. You can go in the morning to any big metro, complete your work and come in the evening. So this is going to be a matter of convenience for people.
मनी लॉन्ड्रिंगाच्या प्रकरणात एन्फोर्समेंट डिपार्टमेंटान पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया आड कारवाई सुरू केल्या. बँक अकाउंट सीज करून अब्दुल रजाक आणि अब्दुल खदिरा आड FIR. ईडीच्या एक्शनी आड PFIची देशभर निदर्शनां. गोंयांत मात पुलिसांनी PFIक आंदोलन करूंक दिलें ना. सारकी परमिशनां घेवन मागीर निदर्शनां करूंक हरकत ना म्हूण पुलिसांनी PFIक सांगलां. आमी काल आमगे ईडीन इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंटान जे आमगे अकाउंट फीज केल्लो तेजे बद्दल आज ऑल ओव्हर इंडिया लेवलाचेर पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियान प्रोटेस्ट ऑर्गनायज केल्लो. पूण हांगा काल आमी इन एडवान्स लेटर दिल्ले आसतना थंयच्यान इंटिमेशन दिल्लें कितें लॉ एंड ऑर्डर कितें बी जावपा जायना म्हणून पुलिसांक इंटिमेशन ऑलरेडी दिल्लें, आमकांय लेटर दिल्लें. पूण आज दनपारां आमकां एक नयें लेटर मेळटा कितें तुमी कन्सल्ट डिपार्टमेंटा कडेन या खंयच्यान कितें घेवपाक तें घेतलां. आतां आमकां डिवायस बीन हें समजलें कितें तुमी परत एप्लाय करात आनी हो प्रोटेस्ट आयचो कॅन्सल करून परत करात दितात फायल करतात. तरी आसतना हें केल्लें आसा हेजे बद्दल आमी वयर सुप्रीम कोर्टान बी वयतले. So let's stick to what we discussed. You comply with whatever queries that has been asked. हम वही बोल रहे हैं जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया है वही हम उनको बोल रहे हैं. जो रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट से हमें मिला है देने के लिए पता है वही पूरे जो भी इंक्वायरी है जहाँ पर भी परमिशन जिस चीज की चाहिए वो परमिशन लेकर हम अप्लाई करेंगे और वापस प्रोटेस्ट करेंगे. अभी के लिए लेट्स नॉट गैदर. आज हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं. Again, I am reiterating, if you have any concerns, you can come with us in our office and we'll again sit and discuss, okay? Let's not gather on the road. Fine? खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.